या वर्षाचे अंदाजित धरलेले आहा, कारण त्या वेळार हांव आमदार नासतना 4,500 लोकांक आम्ही तपासलेले. 3,200 लोकांक मोफत चष्मा त्या वेळार दिल्ली. आयज हांव आमदारूय आसा आनी जे भाशेन हांव सदांच सांगीत येयल्लो आहा की म्हज्या मतदारसंघात म्हजो कोणूच विरोधक ना. तुम्ही सगळे जे आहा आमी तुमकां सगळ्यांक आमी आमचे काय ट्रीट करता आनी तुम्ही म्हाका आपलो कसो ट्रीट करता. आदी तेन्ना अडचण आसली, पयलींच्या हायकॅम्पाक मातशी अडचण आसली, पूण ती अडचण आयज पयस जाल्ली आहा. सगळे मतदारसंघातले लोक आमचेच आहा. खंयचोय आसूं, आमी फक्त एक आय कार्डाची एक आमी कंपल्सरी घातलेली आहा. तेजें कारण तुमकां मागीर आमी केन्नाय सांगूंक शकता. थोडोसो मिसयूज जावचो न्हू म्हणून आमी ते कंपल्सरी केल्ले आहा. पूण थोडी मतदारसंघातला आयज सजमा असनडे चुकलो, फुडले फावटी ताका चुकलो जाल्यार तो खंयच्याय भागान वचोन थिवी वचोन, किरणा वचोन वो खंयतरी वचोन तेजो आपले दोळे तपासूंक शकता. असनड्यानूच करपाक जाय अशें कांय ना. हे फावटी आमी अंदाजीत 8,000 लोकांचे दोळे तपासतले असो एक अंदाज धरलेलो आहा. कमीत कमी जो एक रेशो आसता तेज्या प्रमाणे 8,000 लोकांक तपासल्या उपरांत 5,000 सुमार मोफत चष्मा दिवपाचे आमी ठरयल्ले आसा. तेच भाशेन दोतोरान तुमकां आतां सांगले, कोणाकूय जर कॅटरेक्ट मोतीबिंदूचे जर हांगासर डिटेक्ट जाले जाल्यार तांचे विजन हॉस्पिटलाच्या मार्फत मोफत ऑपरेशन केले गेले वतले. हांव गेली 3-4 वर्सां पळयता ह्या भागांत जो काम करता, मागीर क्रीडा क्षेत्रान आसूं, शिक्षण क्षेत्रान आसूं किंवा आरोग्याच्या दृश्टीन आसूं. आनी आज जवळ जवळ ताणें 8,000 मतदारसंघातले जे 40 वर्सां वयले ज्येश्ठ नागरीक आसा तेंचो दोळ्याचे तपासणी करपाचो कॅम्प सुरू जाता आयच्यान आनी तो जून पर्यंत चलतलो. आनी ह्या हितूंतल्यान केन्नाय दृश्टी जर बरी आसत जाल्यार सृश्टी आमकां बरी दिसतली. म्हूण तेणें पयलीं विचार केलो की लोकांची दृश्टी बरी आसची आनी दृश्टींतल्यान आमकां सगळी सृश्टी बरी दिसतली.